बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीन आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मागण्यांत सांत इनासाच्या भाग घेवंक. ह्या मागण्यांत आमकां खोलायेन जेजूक आजीर जावन ताचें जिवीत जें आमचें जिवीत जावन आसा, कित्याक आमी ताचे सांदे, ताणें जशे भाशेन तेन्ना आपलें जिवीत जियेलो ते भाशेन तो आतांय आमचे सोबेन जियेता. तर आमी ताका एकवटून रावच्याक 3 भाग आसात. हे आमी आतां पत्करुया. पयलो भाग, आमी देवाक आजीर जाता कित्याक तो आमकां सदांच आजीर आसा आनी जितले आमी ताचे एकवटान रावता तितली आमचें देसांव, चिंतनां आनी कोरण्यो ताचे सोबेन घडोवन येतात. आनी जशे भाशेन तो बापाचे मोहिमे पासत आनी दुसऱ्यांचे सेवे चाकरी पासत जियेलो आनी हे भाशेन ताणें देवाचो मोग आमकां दाखयलो, तेच भाशेन आमची ही तयारी ताका पत्करच्याक जाता. दुसरो भाग जावन आसा आयच्या दिसाचे सेवा धर्मान जें जेजूच्या जिवितांतलें घडीत आसा ताचेर आमी न्याळोंक, पयले सुवातेर वाचून ताका आजीर जावं. दुसरे पावंड्यार आमी ताका त्या संदर्भांतूय आसा, आमी तें सगळें पळयता. आनी तिसऱ्या भागार हिंची कृपा आमकां मागूंक जाय, ही की जेजूची खोलायेन आमकां म्हायती जाणवाय आसप. ताका हे भाशेन खोलायेन आजीर जाली की ना, मागीर हे भाशेन आमी ताचो मोग खरायेन कोत्ता आनी ताचो पाटलाव आमच्या जिवितान घडोवन येता. ते भाशेन हो दुसरो भाग जाता. तिसरो भाग, प्रत्येक ह्या प्रसंगाक ताच्या जिवितांतल्या आमी आजीर जाता. पयले सुवातेर सगळें पळयता, दुसरे सुवातेर आमी आयकता आनी तिसरे सुवातेर तो कितें करता तें पळोवन ते भाशेन आमचेंय जिवीत घडोवन येवच्याक हे भाशेन आमी ताचे बरोबर ह्या मागण्यांतल्यान वेळ सारता. त्या उपरांत आमी ताचेर सगळो नियाळ कोत्ता आनी कितें म्हणून आमकां मेळ्ळेलें आसा त्या मागण्या. हो चवथो भाग, पूण आतां आमी घेनात, हे 3 भाग घेवया. 2 भाग आतां आमी हांगा सोदतात मागण्यांतल्यान, तिसरो भाग आमी पवित्र बजवण्यांतल्यान ताका आजीर जावया आनी सगळी आमची मागणी देसांव आसा ती ताचे सर्वे धरून ताची कृपा बेसांव मागया. आमच्या हात सगळीं जाणां हे भाशेन जोडून सकयल येवन ठेवन दवरया. कित्याक लागून ह्या आतांच्या ताळटाणीक खूब शक्ती आसा. ही शक्ती जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता प्रत्येक सुस्कारान ती पॉजिटीव जाता आनी ती आमकां पेकोवणी हाडटा भितरल्यान कुडीक, मनाक, आत्म्याक. आनी हें सगळें एक जाता जेजू सोबें, म्हणजे आमचें मन, आमचें कूड आनी आमचो आत्मो जेजू सोबें एक जालो की ना, मागीर आमी काळजान थावन आमचें सगळें करूंक लागता पूर्णपणे. आनी हे भाशेन जालें की ना, मागीर आमकां कितलें बरेंपण फावो जाता. तर पार्ट स्ट्रेट दवरूंक जाय. कित्याक पार्ट स्ट्रेट दवरली की ना, सगळी शक्ती आमची घोंवता आनी पेकोवणी हाडटा. तिसरें म्हणजे दोळे धांपले की जेजूक आमच्यान भितरल्यान आजीर जावंक जाता. तर हे भाशेन करया. आतां दोळे धांपया, पार्ट स्ट्रेट दवरया, हात जोडून उटयेन दवरया. सुस्काराक आमी आजीर जावया. सुस्कार आमचे सोबें भरोन येता आनी भायर सरता. तो आपशींच सरना, देव तें करून काडटा. देवाक आमी तातूंतल्यान अणभवता आनी देवा सोबें हे परी रावली म्हणटच देवाचें जिवीत आमचें जिवीत अदीक घडोवन येता. वारें सगळ्याक आसा, पूण हें वारें सुस्कार जावन आसा. आमचे भितर येता तेन्ना हें वारें भरोन येता आमचें सोबें आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर सरता त्या वाऱ्यांतल्यान. ह्या वाऱ्यांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा. आमी सुस्कार घेना तर, वारें घेना तर मोत्तेले हांव.
पूण हे एक मरण आसा. पूण दुसरी मरण म्हणजे जेन्ना आमी देवाक हाजीर जायना तेन्ना आमी देवाक मोत्ता आनी आपलेपणान जिवंक लागता. ही एक मरणूच. कित्याक हे भशेन जिवंक लागलीं की ना देंव जर आमकां सगळ्या संवसारांतल्या ओडींनी आकर्शीत कोत्ता आनी आमचें जिवीत सुरवातेक म्हणल्यार मौजेन मारता आमी, पूण मागीर नाका पुरो जाता. ह्या पातकांतली सुटोवच्याक आमी जेजूशी येवंक जाय. तो आमकां बक्षिता आनी हो ताचो जावन आसा मोग. तो आमकां पोत्तून पोतकोरता आनी आपल्या जिवितांत पोत्तून आमकां भाग दिता. कितलो दयाळ, मोवाळ, काकलुत्सार आमचो देव. तो आमकां शिक्षा दिना, पातक आमकां शिक्षा दिता आनी तो आमचे पातक आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिता. इतलो ताचो मोग. आमकां तो सदांच शिडकायता तशें करिनाकात म्हणून. आमकां खूब वतींनी तो दाखयता तें, पूण आमी आयकना. आमकां जाय पळय तशें कोत्ता आनी ताचो परिणाम आमचेर घडोवंक लागता. देवाक मागीर आमी शीण कोत्ता, पूण देवान तें करूंक ना. देव आमकां खास लायना, पातक आमकां लायता. देव आमकां खास्तींतली भायर काडटा. प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया आनी एकूच सुस्कार पूर्णपणे 100% जिवोया. तो आमचे भितर येता तेन्ना पांयांची बोटां आसात थिंचो तान तकली मेरेन आमी भरोन येता सुस्कारांत. सगळे आमचे सांद्यांनी, सगळे आमचे पार्ट्स आसा तितले आनी थिंचूर आसा तितलें जेजू सवें उफेता. कित्याक जशे भशेन एके आणयेंत उदक घातलें म्हणटूच आणयेंतलें सगळें उदकान उफेता, त्याच प्रमाणे आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें उफेता आनी जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. कित्याक जेजून आमकां आपल्या रोगतान सुटका दिलेली आसा. त्याच्या रोगतान तो आमकां धुवन पुसून काडटा. आमच्या पातकांतलीं बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून आमचें सवें आपलें बरेंपण भरून काडटा. प्रत्येक सुस्कारांत अशें घडटा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया.
तो सदांच आसा, ताचे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा, ताचे सोबे रिगून रावया, तो आमचे सोबे रिगून रावता. तो वाडत वचूंक जाय, आमी जाल्यार उणी जायत वचूंक जाय. आमचो मनोभव, हांव सर्वेस्पराचो चाकर, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरणे म्हाका तूं जशे भशेन हांव तुजे सोबे जिवंक जाय सांदो कसो, ते भशेन तूं म्हाका घडोवन हाड. आनी हांव तर संकश्टान पडलां जाल्यार सगळें तुजे सी हाडून तूं म्हाका समाधान करतलोय आनी तूं म्हाका सोंपेपणे तुजो वावर करूंक मदत करतलोय. म्हजें जीव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओडू म्हजें अजें तुवें म्हाका सांगलां. तर म्हजीं इंतेसां, म्हजीं चिंतनां आनी म्हजीं कर्तुबां तूं थाऱ्यार हाड जेजू. तूं म्हाका भितरल्यान घडोवन हाड आनी म्हाका तुजे सारको ओदीक करून तूं म्हजें सगळें वावूर दुसऱ्यांच्या मोगान तांची सेवा करूंक आनी हे परी बापायक महिमा हाडूंक. आमची तयारी एके वतीन आतां जालेली आसा. दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करया. दुसऱ्या भागांत आमी कितें करतले? जेजूच्या जिवितांतलें एक घडीत आमी ताका आजीर जातले हांव, जे आयज आमी सेवा धर्मांत घेता पळय तें. तातूंत आतां आमी आजीर जावतल्यांक दुसरो भाग, आमी थंयसर पळयतल्यांक हांव थंयसर आसां त्या घडीतेन. आनी तिसरो म्हणजे भाग म्हाका कृपा मागतलो. कृपा कितें? ताचो खरायेन मोग करच्याक आनी हे परी ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्याक. आनी केन्ना घडटा? जेन्ना हांव ताका भितरल्यान आजीर जावंक लागता. हें उदीक घडोवन येवच्याक मागीर पवित्र बोजवणेंत तिसरो भाग आमी सुरू करया. तातूंत आमी फकत पयलें पळयतले हांव, आयकतले हांव आनी तिसरें म्हणजे तो कितें करता तें पळोवन ताचे सारकें जावंक आमी आवडयतले हांव. आतां ह्या दुसऱ्या भागांत आमी प्रवेश करया. जेजूच्या एकवटानूच हें सगळें आयकात. सोंपेपणी तुमकां तें समजोंक लागतलें. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले म्हणटच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक ताका पदवी दिली. आनी सिमावाक पेद्रूक म्हणून नांव घाल्लें. आनी जे देवांच्या पुतांक जाकोब आनी आचे भावा जुवांक ह्या दोगांयकू बोआनर्जेस म्हणगे घडघड्याचे पूत म्हूण आडनांव दिलें. येर ये आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोम्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, उर्बेवंत सिमाव आनी ताचो गाद घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. हे घडणेंत जेजूच्या आतां आमी आजीर जावया. आतां आमी आमच्या मनांत चिंतनांनी त्या प्रसंगाक आमी आजीर जावया. दर्याशी आसलेलो आतां चडून दोंगरार वेता जेजू. लोक ताका पळयता पूण तो 12 जाणांक आपणाशी आपयता.
आपणाक जाय तांकां ताणें आपयलें, तर तूं पळय तुकाय आपयता. हांवूय थंयसर आसा. आनी आपणाक बरोबर आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताचे बरोबर आसचे पासत, प्रवचन करचे पासत धाडचे पासत ताणें 12 जाणांक नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक देंवचार काडून ताका पदवी दिली. म्हणटत ही विधी घडटा ती पळया. पिडा रोग बरो करूंक प्रवचन करूंक आनी ताचे बरोबर आसूंक आनी देंवचार काडूंक. ताणें नांवान तांकां आपयलें आनी म्हाकाय आपयता तें आयकया. तो सगळ्या जाणांक बरे भशेन वळखता. जुदस इस्कारियोत ताचो घात घेतलो अशें थंयसर आमकां ताका बरयल्लें आसा. तर आमी जाणाव ताचो स्वभाव कसलो पळय तो आनी प्रत्येकाचो. आनी आतां जेजूक आमी अशें विनंती करुया, जेजू म्हाका खोलायेन तुका आजीर जावंक आनी तूं म्हाका भितरल्यान तुज्या जिविताची खबर अदीक खोलायेन कळय, कित्याक हे परी हांव तुजो भितरल्यान काळजांत तान मोग करतलो, तुका आजीर जातलो आनी तुका आजीर जावन तूं म्हजें सगळें वावुरतलय, तुजो पाट लावन त्या प्रमाणे करतलो. तेन्नाचें घडीत तें, पूण आयजूय तेच भाशेन घडटा, कित्याक तूं सदांच आमच्या जिवितांत जियेताय. तर आतां आमी ह्या तिसऱ्या भागांत प्रवेश करुया. पवित्र बजोण म्हणजे आमचे दोळे आतां भायल्यान ताचेर लावया, पूण भावार्थाचे आनी मनाचे दोळे उक्ते करून पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकयता थंयसर आमी आजीर जावया. हो वेळ आतां आमी वयल्या वयर न्हय खोलायेन सादलेल्या.
आनी जितली आमी ताका एकवटून रावतल्या तितले आमचे पळय जिवितान आसा वयर सकल जें जाता इंतेसांव आसा ती सगलीं ताची सवें आपशींच व्हांवून वयतलीं तो जाणो हें सगळें आनी ती आमकां कंट्रोल करची ना त्यो गरजो आसात पूण जेजूक आमी हाजीर जालीं की ना त्यो सगल्यो तो शांती पावयतलो तुमी भियेनाकात आमी कसलीच भिरांत आमच्या काळजांत घेवची न्हय कुडींत मनांत ओतम्यात कित्याक ताणेंच आमकां सांगलां भियो नाकात